येया आणि पळया हो असा विषय 55व्या पावटींच्या जागतिक संपर्क दिसाक पापा फ्रांसिसान विंचलो. पवित्र सभा हर वर्सा क्रिस्ताच्या सर्ग प्रवेशाच्या फेस्ता दिसा संवसाराच्या पावंड्यार सामाजिक संपर्काचो दीस पाळटा. ह्या वर्सा हो दीस माय महिन्याच्या 16 तारखेर म्हणजे आज आम्ही संभ्रमता. येया आणि पळया हो विषयी जो हांव वांजेल अध्याय 1 वळ 40 आणि 6 हांगात हांव विंचला. लोक जंय आणि जसो आसा थंय तांकां फूड करचे वरवीं संपर्क आसा करूंक पापा फ्रांसीस उलो दिता. आमी सामाजीक जिवी देखून निरंतर एकामेकाच्या संपर्कांत जियेता. संपर्क नासतना आमी जिवंकच शकना. आजकाल मोबायल, इंटरनेट, व्हॉट्सअप, सामाजीक माध्यमां आनी दिसाळीं पत्रां नासतना आमचो दीस वचना. तातूंत जाय पुरतो वेळ करचिल्या शिवाय न्हिदी पडना. ही सकड साधनां वापरून आमी पेल्या संगी संपर्क जोडतना आमच्या संपर्कांत स्वस्थ आनी प्रामाणीक आसा जें म्हणून पापा उलो दिता. छाप्यांत, इंटरनेट, पवित्र सभेचे दिसपरते शिकवणेंत आनी राजकीय वा सामाजीक संपर्कांत वावरतल्या सगळ्यांक हे येया आणि पळया आपोवणे हर एकल्यानी आपापल्या संपर्कांत स्वस्थ आनी प्रामाणीक जावंक पापा आपयता. आमचे बोवारी घडची घडितां खबरो आमची वास्तविकता आमी हेरांक कळयतना आमी जाणाव म्हणलें शेळमुडेपण दाखयनासतना लोकांक भेटाजे, मेळाजे, तांच्यो काणयो आयकाजे, वास्तवीक संगत जाणा जावन हेरांक ती कळयजे म्हणून पापा आशेता. आमी सांगच्यांत, उलोवच्यांत आनी बरयल्ल्यांत आनी फॉरवर्ड करतनाय सत कितें, सारकें खंयचें आनी नीज गजल कितें म्हणलें तजवीज करून परगट करूंक आनी ह्या मुखांतर आमचो संपर्क स्पश्ट आनी प्रामाणीक करूंक आमकां हर एकल्यांक आज उलो आसा. मोगाच्यानो 55वे सामाजीक संपर्काचो दीस 55th वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे 2021 आज संभ्रमतना ह्या दिसाच्या महत्वा विशीं पापान दिल्लो संदेश आमची मत उजवाडावंक शकची. तर हांतल्यो 5 संगत्यो मोटव्यान तुमचे मुखार. पयले रस्त्याचेर देंवचे. खबरो परगटचे विशीं पयले रस्त्यार देंवोन पळोवया. वर्दी परगटतले संस्थे रस्त्यार देवानासतना वर्देच्या कुडांनी कंप्युटरां मुखार बसून वर्दी दितात. लोकांक मेळचे आनी आपणे जावन खरी संगत पळोवचे उणें जालां. आमी जर लोकांक मेळोवंक फाटीं सरता आनी आधुनीक सोदनाच्या मिशिनांक वेखता तर आमी फकत प्रेक्षक जाता. खंयचे नवे हातेर वा वस्त आमी भायर वचून वास्तवीक संगत पळोवन समजूंक आनी अशें तसली खबर हेर कडेन मेळची ना ती इंटरनेट वा छाप्यांत परगट्या. दुसरें वांजेल. खबरो आटपच्या काणयेचो पुंजो. येया आनी पळया ह्या उतरांनी जेजून उमेदीन बरयल्ल्या शिसांक आपणाक भेटोवंक संबंद बांदून हाडूंक आपयले. वांजेलिस्तांनी सुवार्ता बरयतना प्रत्येक जावन जुवावन बरयतना आपणाचो अनुभव आनी खासकेन हाजार आशिल्ल्यो संगतीस लिखल्यात. आपल्या आनी हेरांच्या आपोवण्या विशीं तो विवर दिता. आमचो क्रिस्ती भावार्थ आमी पळोवन आनी भोगुल्ल्या वरवीं सुरू जाता आनी वाडटा. तिसरें खूब पत्रकारांच्या धैर्याक होगलीक फावो. पत्रकार कॅमेरा सांबाळटली संपादक, निर्देशक असली आपलो वावर करतना आपले जिवीत रिस्केर घालून येया आनी पळया म्हणलें ध्येय घेवन पत्रिको दिवंक चलयतात. तांकां आमची होगलीक फावो. तांच्या कठीण वावराक लागून आमी संवसाराच्या वेगवेगळ्या गांवांनी अल्पसंख्यातांनी भोगची दगदणी, दुबळ्या आनी वातावरणाचेर चलता ती लेखनांतली अनीत आनी जुल्म आनी जायतीं झुजां हे विशीं आमकां समजणी दितात. दुबळीकाय, खाणा जेवणाचो तत्वार, भलायके विशीं, वखदां, वॅक्सिनां विशीं, सरकारी कानुना विशीं पत्रकारां विणे आमी समजोवंक शकना. चवथे
जाळी जाग्यार आसचे अवकाश आनी लिपते अपाय. जे आमी पळयता, जे आमच्या दोळ्या मुखार घडटा ते जाणा जावंक आनी हेरां संगी वांटून घेवंक इंटरनेट आमकां साध्य करता. सांगातच सामाजीक माध्यमांत फोटकिऱ्यो खबरो विस्तारचे आमी सगळीं जाणाव. खबरो आनी चित्रां वेगवेगळ्या इराद्यांक जाय तशें रूप बदलून दिवंकी जाता. इंटरनेट वायट म्हणजे न्ही, तरी तांतल्यान जे धाडलां वा घेतलां ते विशीं चड पारखणी आनी जबाबदारी गरज आसा. आमी आसा करता त्या संपर्कांक, वणटा त्या खबरांक आमी सगळीं जबाबदार आसा. नकली खबरो लोकां मुखार दाखोवंक आनी नियंत्रण वापरीचे. आमी सगळीं सताक साक्ष जायचे. देखून पापा म्हणटा, वोस पळय आनी वांटून घे. आखरेचे आपणे स्वता पळोवचे, ह्या जाग्यार दुसरें दवरूंक जायना. जेजून आपणाच्या शिकोवण्यांतल्या सता वरवीं तो लोकांक आकर्शीत दिसलो मात्र न्ही, बगर ताणें हेरांक पळयली रीत, तांचेशी ताचें वर्तन आनी ताचें ओगेपण सयत ताचो संदेश प्रभावीत करूंक पावली. सांत आगोस्तिनाची उतरां पुस्तकां आमच्या हातांनी आसात, पूण सतां आमच्या दोळ्या मुखार आसात. मोगाच्यानो, लोक जंय आसा आनी जसो आसा थंय त्या लोकांक मेळोवन संपर्क रचचें आमकां राखून आसचें पंत आव्हान. देखून आज आमी मागया, सोम्या आमचे तावन भायर येवन स्वताचे सोदनेक लागूंक आमकां शिकय. संवसारांत तुजे वस्ते सुवात वळखूंक आमकां कुरपा दी आनी जें आमी पळयलां तें हेरांक सांगचें प्रामाणीकपण दी.